या आज 15 तारीख 15th सप्टेंबर आणि ह्याच दिसाक 5 वर्स फाटी दॅट इज 15 सप्टेंबर 2015 हांगा फावंडेशन स्टोन घातिल्लो फॉर मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी. हो फावंडेशन स्टोन 15 तारखेक 2015 घातिल्लो सप्टेंबर म्हयन्यात. आज 5 वर्स सोंपतात. फावंडेशन स्टोन तसोच आहा पूण काम सुरू जावना. लास्ट इयर ह्याच दिसाक आमी एक मॉक इनॉग्रेशन केल्लें आनी मॉक इनॉग्रेशन केल्लें एक आमकां दिशिल्लें की ही म्युन्सिपालिटी जी न्हिदल्या ती खंय तरी जागी जातली म्हण आनी एक थर्मोकॉलाचो आमी पार्किंग एक मॉडल केल्लो आनी ताजें मॉक इनॉग्रेशन केल्लें आनी त्या दिसा साकून आजच्या दिसा म्हणल्यार कांयच जावना. इतलें म्हणल्यार की टॅक्निकल सँक्शन जाय पडटा फॉर परतून टेंडर करपाक. तें देखून तेमच्यान क्लियर करून जावना फॉर लास्ट 365 डेज आनी हें केन्ना जातलें तें आमकां कांयच सांगूं शकना. आनी वर्स्ट म्हणल्यार कितें पार्किंग प्रोजेक्ट सोडूच हें मॅस हाडून हिंगा लोकां खातीर एक हेल्थ हॅजर्ड तयार करून दवरला. आज इल्लेशें कमी आसा कित्याक 3-4 ट्रक गेले ते विका हिंगासून काडले पूण हें प्लास्टीक वेस्ट ड्राय वेस्ट जावन आसा पूण हांगा उबो रावनूच पयलीं सर कितलो वास येता तो तुमकां समजुपा येता. आनी हे इतले जे शॉप्स आनी रेजिडंट्स ह्या एरियान ह्या वाठारान आहा तांकां कितले सुमार त्रास जाता ते चिंतपाचे. आनी हें खंय जाता तें जाल्यार म्युन्सिपालिटीच्या 20 मिटर लागीं म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग हार्डली 20 मिटर हांगसून आसा आनी हें थिंग चलता. सो हें खंय तरी बंद जावपा जाय आनी पार्किंग फॅसिलिटी ही जी आशिल्ली हांगा करपा आशिल्ली आनी गरजेची सांगपा म्हळ्यार मारगांव शाराक कित्याक तुका आज पार्किंग सोदतलो जाल्यार गार्डनाक 3-4 रावंड मारपा पडटा एक पार्किंग सोदपाक. सो त्या खातीर एक डेडिकेटेड पार्किंग फॅसिलिटी सामकी गरजे आसा आनी हें कित्याक जायना तें आमकां समजना. 2009 ह्या सालाक तेवूय वर्साक आमी सगळे कावन्सिलर वचून त्या टायमार अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक मेळिल्ले आनी ताणें फंड सँक्शन करता म्हण सामकें डिक्लेअर केल्लें. आनी जेन्ना आमी हो प्रपोजल तयार करपाक लागले तेन्ना सडनली आमकां परतून लेटर येता की फंड सँक्शन जायना म्हण. सो हातूनय फोर्सीस आशिल्ले त्या टायमार की आमकां ते फंड्स मेळना म्हण. पण तरी सान 2015 सपोज हो फावंडेशन स्टोन घातिल्लो जाल्यार कित्याक आज पासून स्टार्ट जायना.